आम्ही सध्या वेलसाव आसा वेलसाव सक्षम जे विलेज ऑर्गनायझेशन जे घडून हाडला म्हणजे वेलसावचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे आयज एक विवो विवो ग्रुप फॉर्म केलो आसा आणि हांव पयलीं सगळें ताका कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ताणें हो ग्रुप घडून हाडून आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा आणि ताणें नांव दिल्लें आसा सक्षम विलेज ऑर्गनायझेशन वेलसाव। हांव जाणा हे ऑर्गनायझेशन करपाक सोंपें न्हय जायते ती आतां आमकां सांगताली ताका ते फॉर्म करपाक 3 वर्सां लागली म्हणटा ते हांव जाणा तेन्ना सगळें एकठांय हाडपाक जायते त्रास जाता पूण तेणें आयज सगळें एकठांय हाडून हो फॉर्म केल्लो आसा हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता। तशेंच तेन्ना जे फॉर्म केला हे जायते गोवा गव्हर्मेंटाचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम आसा मला त्या खातीर ह्यो स्कीम आसा ह्यो ताका फावो जातल्यो आणि हांव मागता ताणें ज्यो स्कीम आसा त्यो ताणें आमच्या जे लोकल जे आमचे महिला मंडळ जे महिला आसात तांणी ऑर्गनायझेशन घडलेले आसा तांचे बेनिफीट ते घेवचे। जेन्ना ऑर्गनायझेशन घडून हाडटा डिफिकल्टी जायती आसा कित्याक हांवें जी ऑर्गनायझेशन घडून हाडल्या थोडो आसा हांव आमचे जे खोडसाली कॉन्फरन्सीक जेन्ना आमचे जे खोडसाली जे घालूनच हांव जी ऑर्गनायझेशन घडून हाडटा जी जायती ऑर्गनायझेशन आसा सोसायटी आसा तेन्ना हांव जेन्ना ऑर्गनायझेशन करता तेन्ना हांव खोडसालींक नांव घालून हांव ऑर्गनायझेशन करता तेच भाशेन जे आयज आमचे महिला ती आमची वेलसावची महिला एकठांय जावन ऑर्गनायझेशन घडून हाडलें आसा ताणें आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा ताची ही सोसायटी ती कॉपरेटीव सोसायटी जातली ताचो बोर्ड चेअरमॅन आसतलो वायस चेअरमॅन आसतलो ट्रेजरर आसतलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसतलो हेंच्यांनी ते घडून हाडलेलें आसा। हांव मागता ताणें हे ऑर्गनायझेशन बरें जोड करून जे आपल्या पांयार जे स्कीम आसा त्यो घेवच्यो जे गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवच्यो आनी हांव मागता ती घेतली कित्याक इतली महिला पळोवन हांव खरेंच हॅप्पी जालो कित्याक जेन्ना ही महिला भायर येता तेन्ना ह्यो स्किमी मागता आमच्या घराघरांनी आनी हे वेलकमूच न्हू बाकीचे जे विलेज आहा सांच्यानूय एक ग्रुप करून हे फॉर्म करून जे आमचे फॅसिलिटी जे आसा ते महिला फॅसिलिटी आसा ते फॅसिलिटी घेवचे आनी हांव सांगता बाकीचे जे आयज फॉर्म केला तेच भाशेन दुसरे जे विलेजीस तुमी बेनिफीट घेतले म्हणून हांव सांगता। ZP म्हणून एक महिला आसा आनी आयज एक प्रोग्राम म्हणून हाडला हिंगा वेलसाव सक्षम विलेज ऑर्गनायझेशन हांव तांकां पयलीं फावटीर कॉंग्रेच्युलेट करता की बरी वावुरता मुखार तेंच्यांनी एक प्रोग्राम हे म्हणून हाडला आनी हांव अशेंच तांकां मागता हेंच्यांनी मुखार फुडें व्हरचो आनी हेचो बेनिफीट घेवचो जायती स्किमी आसा तेंच्या अंडर त्यो स्किमी तेंच्यांनी त्यो घेवच्यो आनी टेकन पर्सनली आपल्याची कितें इंडिपेंडंट कितें आसा तेंचे मदें कितें हें आसा तें तेंच्यांनी दाखोवचें फॉर एग्जांपल थोड्यांक रांदपाचें हें आसतात आनी थोड्यांक आनी हें आसा ते भाशेन तेणी आपलें टॅलंट दाखोवचो आनी ह्या प्रोग्रामान हें करचें म्हणून Now give 5 member of Welsom वाली चीफ पंचायत मेंबर आज विवो आमचो वेलसाव एक घडोवन हाडला आनी ताका सक्षम विलेज ऑर्गनायझेशन संपाली आज विवो घडोवपाक आमचो आज जायतो तांकां त्रास पडलो 3 वर्सां लागली हो विवो फॉर्म करपाक कित्याक न्हू तांकां एक ग्रुप जावपाक मातशे प्रॉब्लेम जाताले आमीचे तेमचे ग्रुप मेंबर्स आहाय तांकां आमी ऑनर मिटींग केल्यो सगळे मुगे एक बोर्डान आनी लोकांक दाखयलें सेल्फ हेल्प ग्रुपात एक फंक्शन कितें आनी हेमकां बायलांक कितें मदत मेळटा तेंचे वयर आमी जायते दिली हे आमकां विवो फॉर्म करपाक कितली पडले हाजे ग्रुप मिटींग करपाक देखून म्हाका जायतो MLAचो याद मेळ्ळो कित्याक तेगे कुयनी ऑफिसार सरा सांगतालो आज आमी बायलांक मुंचपडी मिटींग घेतलो कितकोचें मागीर सरा सांगता जाल्यार सर म्हणटालो एनी टायम घे ऑप्शन कर मिटींग घे आनी हांव MLA सराक खोडसाली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA ताका हांव काडजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तांकां बायलांक आमकां थिंगा मिटींग करपाक आमकां हेल्प केल्ले तशेंच आमचे वेलसाव पंचायताकूय सेक्रेटरी सरपंचाक हांव काडजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी काय जो विवो आमचो वेलसाव एक गांवचो फॉर्म जाला तांकां आमकां तेंचे एवरी मंथ तेंची मिटींग जाता हे हॉलांत जावपाक तांकां तेमी ऑपरेशन केलां आदार देखून आतां हेचोच आमचो ZP आमचे बाय नित्यानंद ताकाय देव बरें करूं कित्याक
जेन्ना हांवें विवो फॉर्म केला म्हूण सांगिल्लें म्हणटकच तेणी तांकां सांगिल्लें विवो एका सगळ्या सांग आपण आहा तांकां फूल सपोर्ट आहा आनी आयज देखून तेणे आपणागे मोलादीक वेळ काडून बाबा MLA आनी तशेंच आमचो नित्यानाबाद आमचो BDO आमचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स सेल्फ वेलफेअर सगळे मेंबर्स कमिटी आज येवन तांकां बरें मोटिवेट केला आज हो जावपाक आज कितें गरजेचें आज आमकां लोकांक एक एकल्याक गरजे व्हरपाक जाय त्यो भायल्यो आपण इंडिपेंडंट जावपाक आपणाचे गोवाचे फिस्ताकूर रावपाक नाका आपणागे कितें गरज जाय ते आपणाक गोवाचो पोस्ट मागतले ना पूण हे सेल्फ वेलफेअर ग्रुपान रावन तेणे आपणाची खूब इन्कम जनरेट करपाक सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकां सपोर्ट करता आनी आज हांव काणकोण देव बरें करता मिडियाक कित्याक आज आमचो हे प्रोग्रामाक तुमी नाताले मोलादीक वाचप आनी आमचो टायम आमचे सांगात चाललो कुठल्याय कारणाचा देव बरें करता थँक्यू व्हेरी मच. खातीर म्हाका व्हडली खुशालकाय आमच्या वेलसां पाली सुरक्षीत पंचायतान हो एक मेळावो घडोवन हाडलो सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आदार करपाक आनी म्हाका व्हडवीक दिसता आमचो BDO मुरगांव तालुका तोवूय हाजीर जालो बायल हेली सदां एक्टीव असले बायलां मुखार हाडपाक आनी आमचो MLA हो मानकोडगांव कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तोवूय हाजीर जालो ZP आमचे मेर्सियन वाज तेय आसले आनी सगळे अधिकार आसले गव्हर्मेंटाचे तेणी न्हू बरे भाशेन ते बायलांक तांच्या पांयांचेर उबो रावपाक कसो आदार मेळपाक शकता सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक्सप्लेन केलें म्हाका व्हड खूश भोगली कित्याक आज इतल्यो बायलो हिंगा येयल्यो आनी तांकां तेणी कळयलें की गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां कसलो आदार मेळपाक शकता आमचे पंच आहलो जीव ताणें बरे भाशेन लोकांक एकठांय केलें लोकांक एक्सप्लेन केलें सो मुगेल सांगपाक म्हळ्यार कितें आज पंच जाताय सरपंच जाताय पंचायतान ह्यो स्किमो लोकां मदें पावोवपाक जाय तेन्ना लोकांक बेनिफीट मेळटा नाजाल्यार आमी सरकाराचेर उलयताय सरकार हें करना तें करना सरकार स्कीम हाडटा पेपरांचेर येता एप्लिकेशन आसताय पूण तें पावोवपाक काम कोणाचें विलेजींक पावोवपाक काम कोणाचें पंचायतान एक वॉर्डान मेंबर आसता तेंचें काम कितें आपल्याच्या वॉर्डान कशें डेव्हलपमेंट करपाचें कितकोन हेल्प करपाचें हें करपाक आज आमचे वेलसां पाली विलेज पंचायत मुखार सरली आनी तेणी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी हांव सगळ्या ऑफिसरांक आमचे MLA आमचे ZP मेंबराक सगळ्यांक तेणी आपलो ह्या पावसांतल्यान इतलो वेळ काडून हांकां ती स्कीम एक्सप्लेन केली काणकोणांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हेजो बेनिफीट हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमच्यो मॅडम ज्यो बायलो हिंगा येयल्ली तेणी तेजो फायदो केला म्हणून हांव मागतां आनी आज मिडिया पासून आमचे कवरेज दिता ताका हांव काणकोणांतल्यान देव बरें करूं.